FC गोवान केली प्री सीझन ट्रेनिंगाक सुरुवात। FC गोवाची टीम दुबय, पळयात दुबयच्या ट्रेनिंगाची एक्सक्लुझिव्ह झलक। जायका लांच केशीत वाचा सुंदराच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी। खासा कोर्टान फुडें धुकलून दवरली मंगळारा। दिगंबराक अटकपूर्व जामीन दिल्ल्यान समान न्यायाच्या आधाराचेर घालो अर्ज। देशासयत गोंयांतूय आयज मनयतात शिक्षक दीस। शिक्षकांचे उपकार मानपाचो दीस। स्कुलां कॉलेजींनी शिक्षक दीस कार्यावळी। डॉक्टर विलीच्या मरणाक लागून सरकारी कार्यावळी रद्द। जमीन संपादन कायद्यांत दुरुस्ती करपाक प्रधानमंत्र्यान गोंयाक दिली तत्वता मान्यताय। केंद्राकडेन उरल्या अधिकृत उलोवणी। गोंय मसुदो तयार करपाच्या लागतले कामाक। देशांतले नवे 8 विमानतळ लुकसाणात। गोंयांत एक विमानतळ पुरो। GFDO म्हणटा मोपा फक्त कांय राजकारण्यांक आनी बिल्डरांक जाय। FC गोवान आपल्या प्री सीझन ट्रेनिंगाक दुबय सुरुवात केल्या। 3 सप्तक FC गोवाची टीम दुबय कोच झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला तयारी करतले। तातूंत 3 प्रॅक्टिस मॅचीचोय आस्पाव आसा। प्रुडंटाचेर तुमकां FC गोवाच्या दुबय ट्रेनिंगाची एक्सक्लुझिव्ह झलक पळोवंक मेळटली। What are your targets? What have you set your targets on this year? Começou devagar a liga ano passado, mas chegou bem. Qual é o objetivo para esse ano? O objetivo é não começar devagar, né? Começar já, porque deu muito trabalho. First the target is not start like last year. You'll be a little bit better in the beginning to be better in the end. Principalmente porque ano passado eu não conhecia ninguém, nem os estrangeiros. Last year he doesn't know the players, he doesn't know the foreign players. Minha comissão técnica não estava comigo. Technical commission, the staff also. Comecei sozinho e start alone. E ficou difícil, né? In the beginning it was difficult because this. Dessa vez a gente fez uma boa seleção de jogadores indianos e this year I think it will be better because he choose the Indian players, he choose the foreign players also. A gente espera começar bem já o campeonato. That will be better. ब्राझीलचो आदलो कॅप्टन लुसियो अनुच्या ISLान FC गोवाचो मार्की प्लेयर। झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला खेळपाच्या उमेदीन तो FC गोवाक खेळपाक तयार जाला अशें तांणी प्रुडंटाक सांगलें। I am at the moment very happy. This is new league, it's new novo desafio para mim. A new challenge, and to work with Zico is very important for him. Ano passado, tipo o Pires, o Trezeguet, o Elano. Não, tem mais, conversei mais esses com o Zico, conversei mais com a liga. We have talked only with Zico, and Zico explained that it's enough for him. गोयचे मंदार राव देसाय आणि जोकी अब्रांचीस खूप खोशी आसात। It is a great feeling for me to be a part of FC Goa, and now as of now we start a pre-season, so it's like good for me to play with some big players, and so I'm feeling very excited. It was really great last year because of the great response from the crowd, which is believed in us. He made us play. There were great players like Santos, Pires. We learned a lot from them, and this time also there are new faces, Lucio, Camora, Ronaldo. We learn a lot from them, and Coach Zico, he believed in me and he selected me again this year. प्रुडंटा खातीर दुबय सावन निखिल परेरा। जायका लांच प्रकरणात जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक आनंद वाचा सुंदराच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी पणजेच्या खासा कोर्टान फुडें धुकल्ल्या। केशीचेर मंगळारा सुनावणी जातली। दिगंबर कामतीक अटकपूर्व जामीन दिल्ल्यान समान न्यायाच्या आधाराचेर जामीन दिवचो म्हूण वाचा सुंदरान कोर्टांत दुसरो अर्ज घाल्लो। दुसरे वटेन दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाक आव्हान दिवपी पुलिसांची याचिका हायकोर्टान मानून घेतल्या।
ह्या केसीचेर मॅरिटाचेर आर्ग्युमेंट घालपाक हायकोर्टान दोनूय पार्टीक मान्यताय दिली. आर्ग्युमेंट करपाक दिगंबराच्या आदवोगादान वेळ मागला. केसीचेर शुक्रारा सुनावणी जातली. जायका लाच केशीन जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक आनंद वाचासुंदराच्या दुसऱ्या जामीन अर्जावेली सुनावणी पणजेच्या खासा कोर्टान फुडें धुकलून मंगळारा दवरल्या. ताका लागून वाचासुंदर आतां मंगळार मेरेन न्यायीक कस्टडीन उरतलो. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्ल्यान समान न्यायाच्या आदाराचेर जामीन दिवचो म्हूण वाचासुंदरान हो अर्ज घाल्लो. जायका लाच केशीन क्रायम ब्रांचीक हायकोर्टा कडल्यान थाकाय मेळ्ळ्या. दिगंबराच्या अटकपूर्व जामिनाक घाल्ली आव्हान याचिका कोर्टान मानून घेतल्या. हायकोर्टान वचचे पयलीं क्रायम ब्रांचीन दिगंबराक अटक करूंक जाय आशिल्ली म्हूण दिगंबराच्या आदवोगादाचो आर्ग्युमेंट हायकोर्टान भायर मारलो. मॅरिटाच्या आदाराचेर केशीचेर आर्ग्युमेंट करपाचो आदेश कोर्टान दोनूय पक्षांक दिला, पूण दिगंबराच्या आदवोगादान वेळ मागलो. केशीचेर 11 सप्टेंबराक सुनावणी जातली. दुबय वचपाक दिवचो म्हूण हवाला ऑपरेटर रायचंद सोनीच्या अर्जाचेर कोर्ट बिरेस्तारा निकाल दितले. आपल्या चलो आनी चलयेच्या एडमिशना खातीर आपल्याक दुबय वचपाक जाय म्हूण सोनीन अर्ज घाल्लो, पूण क्रायम ब्रांचीन ताच्या अर्जाक विरोध केला. ताच्या पासपोर्टा प्रमाण तो दुबयचो नागरीक. तो केशीच्या ट्रायला खातीर भारतांत परत येनासतना रावंक शकता म्हूण क्रायम ब्रांचीन आर्ग्युमेंट घालो. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटानय सोनी आड केस घाल्या म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगलें. दुसरे वटेन आदलो PWD मंत्री चर्चिल आलेमावाच्या जामीन अर्जाचेर हायकोर्टान सुनावणी जाली. चर्चिलाचो आर्ग्युमेंट दिगंबराक अटकपूर्व जामीन दिल्ल्यान समान न्यायान चर्चिलाक जामीन दिवंक जाय. 6 ऑगस्टा सावन चर्चिल कस्टडीन आसा. चर्चिलाचेर फौजदारी केशी आसात हो आरोप सारको न्ही. कोंकणी आंदोलना संदर्भांतल्यो केशी राजकी. चर्चिल पुराव्यान मेतेर जावचो ना. चर्चिलाच्या जामिनाक क्रायम ब्रांचीन विरोध केलो. क्रायम ब्रांचीन घाल्लो आर्ग्युमेंट असो: समानतायेच्या आदाराचेर चर्चिलाक जामीन दिवंक शकना. गुन्यांवान चर्चिलाची भुमिका दिगंबरा परस वेगळी आसा. चर्चिलान लाच घेतल्या म्हूण वाचासुंदरान कबुली दिल्या. लुईस बर्जराचो आदलो कर्मचारी रामप्रसाद मल्लाडीच्या जबानीचो सरकारी वकिलान उल्लेख केला. 10 लाख रुपयाच्या लाच रकमेचो हप्तो दितना 40,000 उणे पावले म्हूण खंय चर्चिल बेजार जाल्लो. केशीचेर फुडली सुनावणी बुधवारा जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. देशा सयत आयज गोंयांतूय शिक्षक दीस मनयतात. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे उपकार मानपाचो हो दीस. आदले राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या जल्मदिसा शिक्षक दीस मनयतात. स्कुलां कॉलेजींनी शिक्षक दिसा निमतान कार्यावळी जातात. मात गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री विल्फ्रेड डिसोजाक काल मरण आयिल्ल्यान शिक्षक दिसाच्यो सरकारी कार्यावळी फुडें धुकल्ल्यात. सो टिचर्सांक असो मॅसेज दिवपाक सोदता की तुमी बरें शिकयतात, आमकां हें खूब आवडटा. खंयचीय टिचर आसूं ती मागीर, तो आमचो गुरू. सो म्हणून आमी तांकां सदांच रिस्पेक्ट करूंक जाय. केन्ना भुरग्यांनी सुद्दां तांकां बॅकांचर बी अशें करूंक फावना. सो गुरूची तुळना म्हणटा ती आसा न्ही ती शिव आनी विष्णूचे कडेन केल्या. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर वन टिचर. टिचर म्हणटा ते एक शिक्षक जो भुरग्यांक रस्तो दाखयता, बाबा बरें कितें वायट कितें, ती आमकां सेकंड आवय बापूय अशें तांकां म्हणा. आनी टिचर्सांनी बरें शिकयता हेंय आमकां मान्य आसा आनी बरें शिकोवचें अशी आस्त बाळगिता. A very happy Teachers' Day to all the teachers all around Goa and whole India. Today we are very happy to celebrate this Teachers' Day in our school and respect the people who have almost set one step of life very nicely, and all the teachers are very good, so it is our duty today to help to salute the teachers and say thank you to everybody. ह्या दिसाचें महत्व म्हणजे आमचो भारताचो सेकंड प्रेसिडेंट म्हणजे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हांचो जन्म जाल्लो. तेंचे एक मेमरीन असो आमी हो टिचर्स डे साजरो करता. आय वूड लायक टू विश ऑल द टीचर्स वन्स अगेन अ व्हेरी हॅपी टीचर्स डे. The whole India is celebrating Teachers' Day in the memory of Sarvapalli Radhakrishnan. Today, all the teachers are being honored by all the students. I really express my gratitude. I'm so lucky that I got this type of teachers. So happy Teachers' Day. Teachers are the one who mold the children into a diamond, like a diamond. They change our life into a better life. Happy Teachers' Day. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीर OTS स्किमीचो प्राझ आनीक 3 म्हयन्यांनी वाडयला. खण खात्यान शुक्रारा परिपत्रक काडलें.
सरकारान OTS स्किमी खाला आतां मेरेन 3,273 अर्ज OTS सेटल करूंक 140 कोटी मोडल्यात. OTS स्किमी खातीर केल्ले अजून सुमार 750 अर्ज सरकारा कडेन अडकल्यात. फुडले आनीक 3 म्हयने स्किमीचो प्राझ वाडयिल्ल्यान आनीकूय अर्ज येवपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो. घेवया एक विराम.